दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंची पाट सोडिन आसलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमाच्या म्हणलोल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळयून पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? व कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावूनच आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन व पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें. तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी दोणबोंद आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोंय. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एमाउसा तावन परतून आयलोल्या शिश्यांनी वाटेर घडलेली खबर जमलेल्या इकरांक आनी ताच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणे वळखिलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोद उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजुनी. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यांत आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेच्या नादार ती तुरूय दुबावताली आनी इतली थोटाकली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलोलें मासल्याच्यो कुडक्यो दिल्यो. तो ताणें तांचे उजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोजेसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें ताचें मत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातक्यांचे बोगसणे सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाची गवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ पुनर्जीवन जेजू आपल्या दिसण्या उदेशी शिसांचो भावाट थिरायता. आपुणूच तो जिवन जालोलो जेजू म्हूण तांकां तांच्या सांगात जेवून स्पश्टपणी दाखयता. दोन वस्तू जेजू जिओ आयच्या शुभ वर्तमाना उदेशी आदी फुडें सांगून दिता त्यो शिसां उदेशी सोपून जाल्ल्यो. पयलें जेजूच्या मरणा आनी मोहिमेवंत पुनर्जीवनपणा उदेशी मोइजेसान दिलोल्या कायद्याक तशेंच प्रवाद्यांच्या बाकितांक सोपूर्णाय फावो जाली. दुसरें जेजूच्या नांवान पातकांचे बोगसणे परगट करून तशेंच ताच्या नांवान विजमितां करून शीस जेजूची गोवाय जाले. पुनर्जीवन जेजू आमच्या सगळ्या तरेच्या
प्रसंगांक फुडो करूंक आमकां बरवंसो दिता. म्हणटच वायट जिवीत सोडून दिवन जेजूच्या नांवान थीर भावार्थान आमी आमचे मागणे केल्यार आमकां तो जबाब दिल्या बगर केन्नाच रावचो ना. तो सगळ्याक सोपूर्णाय हाडटल्या पुनर्जीवन जेजूच्यार आमचो पुराय भावार्थ आनी बरवंसो आमी दवरुया आनी ताचो संदेश सगळ्यांक पाठोवया.